युकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. युक्रेनात शिरकाल्ल्या बाणावलेचो विद्यार्थी जेडन गोम्स परेरा ताच्या माय भुयेर पावलो सुरक्षीत. दिसाच्यो गरजो भागानात म्हणटात पोटा पाण्या खातीर शेतां रोवपी शेतकार. सरकारा कडल्यान कसलीच मजत ना शेतकारांचो आरोप. 15 मार्चाक नवी विधानसभा स्थापन करपाची ऑर्डर राज्यपालान केल्या जारी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. 15 मार्चात सकाळीं 11:30 वरांचेर नवी विधानसभा स्थापन करपाची ऑर्डर राज्यपालान जारी केल्या. नवनिर्वाचित विधानसभा वांगड्यांक ह्या वेळार शपथ दितले. गणेश गांवकार आमदारांक शपथ दितलो. 15 मार्चाक विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपता. ह्यान पयलीं राज्यपालान 12 मार्चाक विधानसभा बरखास्त केल्ली. आतां राज्यपालान गणेश गांवकार हांची निवड केल्या, जाच्या मुखार विधानसभेचे वांगडी शपथ घेतले. राज्यपाला कडल्यान आमदारांक शपथ दितले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सरकारात एमजीपीक आस्पावन घेवपाचें सोडूनच दिया, पूण सुदीन ढवळीकाराक हाका मंत्रीपद दिवपाच्या वादा वयल्यान आमदार तशेंच भाजपाच्या कॅडरांत केस्तावधी कुफसांव चल्ला. पळयात. काल रातया ह्या विशयावयल्यान आमदार फुर्योज जाल्ले. आतां गट समिती चाळवल्या. आयकात गट समितीचे म्हणणे. मतदारसंघात कमळ फुलिल्लें आसा. हें कित्याक फुल्ली? जीएमजी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी असो जावं ते काँग्रेस असो, हे वारंवार त्या सरकारान आसताले. पूण हे फावटी तेंच्या मस्तीन ते सरकारांतून भायर सरलेले आनी 2.5 वर्सां सत्ते पासून भायर उरल्या कारणान फोंडा तालुक्यान 3 मतदारसंघात कमळ फुल्लेलें आसा. आनी तेंची इतली आतां निराशा जाल्ली आसा की ते भियेल्या अशेंच जर सत्ते भायर रावत जाल्यार फुडले फावटी फोंडा तालुक्यात 4 मतदारसंघांनी कमळां फुलतात. हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वरिश्ठ नेत्यांक सांगूंक सोदतात की तांकां सत्ते पासून भायर दवरात. जर आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें दीस येवपाक जाय, गोंयच्या लोकांक बरें सरकार, स्वच्छ प्रशासन जाय, सुडाचें राजकारण जावची न्हू, जाल्यार हांकां सत्ते भायर दवरचें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी एक्झिट पोल आयल्यानंतर म्हणटाले की ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री म्हणून केन्नाच सपोर्ट दिवचे ना. ते म्हणटाले की आपूण पयलीं म्हणपाक आपूण किंग मेकर जातले. मागीर जशें एक्झिट पोल आयल्यानंतर तांकां दिसलें की तांकां खूब सीट मेळटले, भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिटार येतली, अशी विविध विधानां दिवपाक लागले आनी ते किंग जातले म्हणपाक लागले. जे आमचे राष्ट्रीय विरोधक आसा त्या पार्टी बरोबर युती केली आनी युती करून तांची 3 2 जाग्यार विजय जाले. आनी आतां ते म्हणूंक लागल्या की ते भारतीय जनता पार्टीक समर्थन करता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, समर्थन घेवचें, पूण तांकां खंयच्याच मंत्रिमंडळान नाजाल्यार खंयच्याच कॉर्पोरेशनान स्थान दिवचें न्ही. अशें जर जालें जाल्यार आमचे कार्यकर्ते जे रात दीस झटल्या आनी केन्नाच न्ही तशें फोंडा तालुक्यान 3 सीट निवडून हाडल्या. आमच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल देंवतले. कित्याक आमी तांच्या विरोधान झगडी केल्या, लढल्या आनी आमचो सीट हाडला. सुभाष शिरोडकरान आपले पार्टीक सोडून बीजेपीक आमकां जॉईन जालो आनी परत रितसर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनाक सुभाष शिरोडकराक आमी जिखून हाडलो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते तशेंच तेजे कार्यकर्ते. असले टायमार जे ढवळीकर बंधू आसा, जे एलायन्स आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी बरोबर, ते एलायन्स आशिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टी सरकार उरप म्हणल्यार तेंचें सरकार उरप अशें आशिल्लें. आनी अशें आसतना त्या ढवळीकर बंधून तितून शिरोडा इंटरफेर जावन आनी सगळे भारतीय जनता पार्टी सरकाराक त्रास केले आनी अशें आसतना तरी पूण आमी जिखले. ही एक ती चूक आसा तेजी. जाल्यार आतां आमदारांक आयकात. या थँक यू सो मच यार. सर कितें मिटींग सिलेक्टेड लोकांक अशें एमएलए आपयल्ले हांव म्हज्या घरकान्नी बरोबर एक कॉफी मारपाक आयिल्लो. सगळे जाण म्हणटात च्या कॉफी. माय वायफ इज हियर विथ मी. माय वायफ इज हियर विथ मी. कळ्ळें न्ही. आनी एक सहज एक कॉफी आशिल्लें पणजे आयलो हांव खंय तरी कोणाचे खबरे खातीर आयिल्लो आशिल्लो आनी सहज एक कोणूय एक मित्र आसा. आतां जोशुआ इज माय गूड फ्रेंड. कळ्ळें न्ही. इवन आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेंगेर हांव वतालो
बाबुशा मेळपाक काय नाही ना अशें आयकूंक येयलें मिटिंगेक सुदिनाच घेवपाच्या प्रश्नाचेर मिटींग जाली आतां म्हाका कांय खबर ना त्या संदर्भात ना अशें सगळ्यांनी बाकीचे सगळे ते च्या पिवपाक गेले तेंच्यांनी म्हटलें गोविंद उलयतलो म्हणून कितें गोविंद अरे म्हजेर कितें तशें कांय ना पळय हांव त्या मनशाचेर उलोवपाक शकना फाल्यां सकाळीं आज 21 years आय वॉज टॉकिंग अगेन्स्ट बरोबर न्ही सो ह्या गोश्टीचेर परत कारण देर आर सो मेनी पीपल हू कॅन टेक द डिसिजन हांवें म्हजें कितें सांगपा तें सांगिल्लें आसा तुमकां कितें दिसता आतां तुमी मेजॉरिटीन 20 भितून येयला बाकीच्यांक सुदिनाक घेवपाची गरज खंय दिसता गरज ना न्ही क्वेश्चनूच येना न्ही अरे जेन्ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन जेन्ना सरकार येता ते वेळाचेर आनी प्रश्न येना हांवें तुमकां सांगिल्लें मरे ह्याच जाग्याचेर सांगिल्लें मरे भारतीय जनता पक्ष रिजल्ट जावचे पयलीं सांगिल्लें की भारतीय जनता पक्ष 20 सीट घेवन निवडून येतले 11 काँग्रेसीचे येतले 3 इंडिपेंडंट येतले आनी एखादे वेळ एक आपाचो येतलो आनी 2 MGPचे हें हांवें तुमकां पयलू सांगिल्लें आशिल्लें तुमी म्हाका क्रॉस क्वेश्चन केल्लो आशिल्लो दीस इज माय प्रेडिक्शन आनी हो म्हागेलो एक्झीट पोल आशिल्लो हो तंतोतंत खरो जाल्लो आसा हें तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमी सांगिल्लें म्हाका कितें म्हणून की बाकीचे तूं कितें करतो हांवें सांगलें इंडिपेंडंट घेवन हांवें तुका इंडिपेंडंटाची नांवां सांगिल्लीं कोण निवडून येतलो तो बरोबर न्ही हें हांवें सांगिल्लें आशिल्लें तुमकां पयलू सांगिल्लें रिजल्ट जावन बीन न्ही आनी आमकां कोणाचीच गरज पडपाना हें हांवें त्याच वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें आतांय हांव तेंच सांगता इंडिपेंडंट आनी +20 वी विल फॉर्म द गव्हर्नमेंट हो मुद्दो येवपी लोकसभा वेंचणुकेचो आसा अशें दिसता हांगा भाजप दक्षिण गोंया आपलो बालेकिल्लो घटमूट करतना दिश्टी पडटात जाल्यार सुदिनाच्या राजकारणाचो इतिहास सगळ्यांनीच पळयला भाजपांतल्या गोपांनी नदरेक हाडून दिला की ताणें 2 वेंचणुकेंत मोगोच्या अधिकृत उमेदवारा विरोधात लढाय दिला आनी तरी लेगीत मडकय मतदारसंघात लोक लोकसभा वेंचणुकेक भाजप आनी नरेंद्र मोदी हांकां मत मारतले काँग्रेसीक न्हय गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक वेंचणूक पुराय जाल्ल्यान राज्यपालान सभागृह रद्द केल्या उपरांत गोंय नवे विधानसभेची शपथ घेवपाक तयार आसा वेंचणूक एडीआरान तांचो अहवाल प्रकाशीत केला जातूंत चडावत निवडून आयिल्ल्या उमेदवारांची संपत्ती 5 कोटीपेक्षा चड आसा 4 राज्यांत एकाच फावटी 4 मुखेलमंत्र्यांची शपथविधी करपा खातीर भाजपान सरकार स्थापन करपाचें थांबयलें वेंचणूक निरीक्षक एडीआरान निवडून आयिल्ल्या वांगड्यांच्या मालमत्तेचो अहवाल सादर केलो अहवाला प्रमाण 75% घरांची एकूण संपत्ती 5 कोटीच्या वयर जाल्यार एका वांगड्याचें नेटवर्थ 50 लाख ते 2 कोटीच्या लागसार आसा जाल्यार एका वांगड्याचें नेटवर्थ 50 लाखा परस कमी आसा आमदारां कडेन कोट्यावधींची संपत्ती आसप हें असामान्य नासलें तरी लेगीत ह्या फावटी विधानसभेत 100% करोडपतींची लोकसंख्या ना सगळे श्रीमंत आमदार निवडून येवपाच्या वळेरींत लोबो कुटुंब पयलें आशिल्ल्यान अपक्ष उमेदवार डॉ चंद्रकांत शेटये 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा जाल्यार विरेश बोरकार हो सभेंतलो करोडपती नाशिल्लो एकलोच उमेदवार आसा ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आतां घेवया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो युक्रेनात शिरकल्ल्या बाणावले गोंयचो विद्यार्थी जडेन गोम्स परिराक ताच्या मायभूंयेर विमानान सुरक्षीत पावयलो तो आयज गोंयांत पावलो गोंयांत पावतकूच जडेनान गोवा 365 युक्रेनांतल्या भायर पडटना जाल्ल्या युद्धाची भिरांकूळ स्थिती आनी संघर्शा बाबतींत सांगलें युक्रेनांतल्यान सुरक्षीत हाडिल्लो जेडन हो गोंयचो निमणो विद्यार्थी अशें म्हणटात तो थळावो बाणावले रावपी जो युक्रेनांत सुमी हांगा पशुवैद्यकीय वखदांचो अभ्यास करतालो जेडन हो हेर भारतीय विद्यार्थ्यां मदीं आशिल्लो जो भिरांकूळ बॉम्बस्फोटांत सुमीत आडकून उरिल्लो रशियन सैन्याच्या हल्ल्या पासून वाचपा खातीर ताका सहकारी विद्यार्थ्यां सयत बंकरांत कठीण परिस्थितींत 7 दीस रावचें पडलें जेन्ना हल्लो थांबलो तेन्ना ताका हेर विद्यार्थ्यां सयत आवश्यक वस्तू घेवपा खातीर कुडकुड्याच्या थंडेत उबो रावचो पडलो जेन्ना रशियान युद्ध स्थगीत करपाचें जाहीर केलें तेन्ना भारतीय विद्यार्थ्याच्या एका गटान जाचो जेडन भाग आसलो तांणी भारतीय दुतावासांक तांकां भायर काडपाची विनवणी केली आनी तांचो जीव पयलींच धोक्यांत आसा अशें कळयलें त्या प्रमाण भारतीय दुतावासांनी तांकां भारतांत परत हाडपा खातीर बसींतल्यान पोलंडाक हाडलें Hello, we are students of Sumi State University. It's the 10th day of war. Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumi. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. जेडन हेर सरकारी विद्यार्थ्यां सयत पोलंडाच्यान भारतांत येयलो शेनवारा सकाळीं तो गोंय विमानतळाचेर देंवलो
थंय ताची फॅमिली, इश्ट आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी ताचें स्वागत केलें. जेडन आनी तांचे आवय बापूय ऑनेफ्रो आनी अनिता गोम्स परेरा हांणी गोवा 365 कडेन तो घरा पावतकच केल्लो संवाद पळयात. Really happy and I feel relieved because of all the bombings and the shelling that we heard when we were in the hostel and we were in the bunker. At times the bombs fell even nearby and we saw the bombs through the windows. We were really scared and we thought we didn't want it to be our last few moments because we have parents at home who are eager for us to come back. We tried to cross the Ukrainian border and we got our passport stamped and all. Everything happened fast. From there we traveled directly without resting. We traveled to Poland and it was a long journey. Again it was I think 6-7 hours. And from there they gave us to stay in a hotel. The Polish people were really nice. The government helped us a lot. They gave us permission to stay in one of their good hotels and we stayed there for one night, for the night, because it was around 1 o'clock in the night. And the next morning we left for the border and soon we caught a bus and went to the airport and then we came back. The NRI of Goa, he arranged a hotel for me called Goa Southern in Delhi, which he kept for us, for all the Goans to rest for one day or any amount of time, how much he wanted to recover, because we were all tired and stressed out, and it really helped us. I was able to come back to India fresh again, come back to Goa. We are totally relieved that he is back home, back to us here safe, and I would like to thank the government of India, the government of Goa and the NRI Commissioner Mr. Anthony for taking a lot of trouble. It was not easy to bring them and it was an ordeal for all of them. But thankfully they are back safe. Especially Sumi was a big project, to open the corridors, humanitarian corridors, it was not an easy task, but it was done. I'm very thankful to the government. And it's nice to have him back. Now we have to get him mentally and physically fit back again. He's had a lot of life experiences in this. At the young age of 19, he's seen a war which most of us and many of us will never see in a lifetime. Yes, she was very, very emotionally upset, which she never showed me, and I knew about that. So I told her not to get worried, and one day definitely he will come back, because he was in touch with us and we knew what he was doing. A lot of directives was taking care of, advisories and all. Whenever the time comes in, we have to go to the bunker, and we are very proud to be with him back. And time comes, he wants to go back there if things all go well, because he has to pursue his studies, further studies, and complete his education there in Ukraine. If all goes well over there. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. एका काळात शेती करप हें मुखेल अर्थवेवस्था आशिल्लें, पूण गोंयांत गेल्या कांय दशकांतल्यान पर्यटनाकडे वळिल्ले आसा. राज्यांत कांय शेतकार अजून मेरेन आपली पयलींची परंपरा तिगोवन दवरला. ते आयज मेरेन शेतां करतात, पूण सरकारा कडल्यान तांकां चानयेच्या वाटे येदी मदत मेळना. आयकात. आज हो जो जागो आसा हो गुडयर म्हणटा हांगा, आनी गुडयोल जे फार्मर्स आसात हे हांगा पोरसूं रोयतात, शेत रोयतात, पूण ह्या फार्मर्सांक आज पर्यंत सरकारा वटेन कांयच मेळना. हे फार्मर्स जे आसात, हे शेतकार जे आसात, ते मागतात की आमकां कितें तरी सरकारान मदत करची म्हणून. एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी कितलेशे पयशे जे आसात हे शेतकारांक दितात, वाडटा म्हणून, पूण खंय तरी हांगा ह्या शेतकारांक पयशे पावले कडेन ना. दुसरें, हांगा जे क्रॅशर आसात, ह्या क्रॅशराचो सगळो धुल्ल आसा तो ह्या झाडांचेर पडटा. हांगा मिरसांग रोयले कडेन आसात, हांगा तुगे मोके रोयले कडेन आसा, हेजेर पडटरी ती फुलां मोरतात आनीक हेंगेल्यो मिरसांग्यो जावपाक पावनात. म्हणटकीर खंय तरी एक वटेन सरकार खुबश्यो स्किमी काडून ह्या फार्मर्सांक, ह्या शेतकारांक दिता, पूण हेजो खरो जो फायदो आसा हो शेतकारांक मेळना. आज आमकां हांगा जेन्ना आमी स्पॉटार येयले तेन्ना आमकां ह्या लोकां वटेन कळ्ळें.
दुसरे वटेन आमी सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हे जे क्रॅशर आसात हे मागीर घातल्यान शेतां ही पयल्यातल्यान लोक ह्या शेतांचेर पोट भरताले. आज हे क्रॅशर हांगा येयले आनी हे जे हेणे तांकां शेत सुद्दां रोवपाक मेळना. एक ग्रीन ट्रिब्युनलान जेन्ना काही लोकांनी केस फायल केली तेन्ना ह्या क्रॅशरांक स्टॉप ऑर्डर दिल्ली, पूण आज पर्यंत गोंयच्या सरकारान हेजेर कितें एक्शन घेतलें ना. जर हे क्रॅशर जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार हे शेतकारांक आनी कांयच रोवपाक मेळपा ना आनी कांयच खावपाक मेळपा ना. म्हणून हे मागतात की बेगीच्या बेगीन सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची म्हणून. हेंची कितलीशीं शेतां आसात ती कितलीशीं ग्रावणां गेल्यात, कोणा आनी कित्याक गेले कडेन आसा, पूण तांकां हेजो बेनिफीट कांय मेळना. म्हणून हे मागतात की सरकारान आमकां कितें तरी दिवचें म्हणून. ह्या धुल्लाचे आनी तुमकां हे रोयता तुमी पोरसां कितें फायदो जाता तुमकां? काय जायना. किती त्रास जाता तुमकां हांगा? भरपूर त्रास जाता, भरपूर त्रास जाता. आतां उदक वचपाक जाय, सारी घालूंक जाय, नळो जाय, ते पयलीं ते माती ओडूंक जाय. कितलें काम आमकां पडटा, भरपूर काम पडटा. आनीक ह्या धुल्लान कितें जाता तुमकां? आतां वयल्यान धुल्ल बसता न्हू, हय, मागीर वयल्यान मुट्ट येता, आनी पिड्ड्यार जाता. पिड्ड्यार जाता. पूण हो क्रॅशरा वयलो धुल्ल न्हू? हय हय, आनी खंयचो धुल्ल न्हू. आनी हेजेर सामकें पिड्ड्यार जावन वयता तुमचें. हय, आतां तुमी रोवपाक जाय म्हूण रोयतात. आमकां आमकां खावपाक जाय न्हू, आमी रोयता. त्रास जाल्यार पडून आमी रोयता. सरकारा वटेन कितें मेळटा तुमकां? कांय दिना तुमकां शेतकारांक? ना ना ना, कांयच दिलें ना. आतां आमगे इतलें शेत गेलें पळय, ग्रावंड बांदता पळय इस्कॉला कडेन आयल्या, इतलें शेत गेलें आमगेलें. 4 आनी दिलें आमकां. कांय दिलें ना. कांय दिलें ना. खायलें मुखार हाडलें खायलें आमी कितें करतलीं? आतां हें तुमी रोयतात हें आमी रोयताय. गोवा 360 खातीर गुडयेर साकून रमेश नायक रावत. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3116 जाला, जे 676 दिसांनी कमी आसा. फाटल्या 24 वरांत 47 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 4 नवे दुयेंती सापडल्यात. कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना, जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 0.2% जाला. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3116 नवे दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 47 जाणांक मरण आयला. भारतात 98.71% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.41% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.50% जाला. फाटले 24 वरांत 3116 नवे दुयेंती, 24 वरांत 47 मरणांची नोंद. भारतात 98.71% दुयेंती दुयेंस मुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. कांय दिसा सावन राज्यांत 20 सकयल कोरोना दुयेंती सापडपाक लागल्यात. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणात आशिल्ल्याचें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा पिळगांव वाठारांतले श्री शांतादुर्गा देवीचो 27वो नवचंडी उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या निमतान देवीचो आशिर्वाद घेवपाक लोकांची उपाट गर्दी आशिल्ली. आयज पिळगांव वाठारांतले श्री शांतादुर्गेचो 27वो नवचंडी उत्सव व्हडा उमेदीन लोकांच्या उपाट प्रतिसादान मनयलो. हे उत्सवाचो मुखेल हेत म्हटल्यार गांवचे लोक जे दुसऱ्या गांवांनी वचून स्थायीक जाल्यात ते ह्या निमतान देवीचो आशिर्वाद घेवपाक हजर आसतातच, पूण एकठांय येवन एकामेकाक आदार दितात. पळयात ह्या उत्सवाचे कांय उमेदीचे खीण. आज शांतादुर्गा सार्वजनीक उत्सव समितीतर्फे शांतादुर्गा देवीचो नवचंडी उत्सव साजरो जाता. तर ह्या उत्सवाचे ह्या वर्साचे 27वें वर्स आसा आनी सातत्यान गेली 27 वर्सां आजचो जो उत्सव आसा नवचंडी हो बऱ्या व्हडल्या मोठ्या तमाजान असो आमी मनयलो वयता. आनी ह्या उत्सवा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार ह्या उत्सवाक ल्हाना पासून आमचे जे जाणटे लोक आसा तेंचो सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता आनी सगळे लोक एकठांय येवन हो उत्सव जो बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता. आनी ह्या उत्सवाक लागून आमचे गेले एक 100 दीस म्हणजे एक म्हयनोभर तरी आमी ह्या उत्सवाची तयारी करता. आतां पयलीं कशें आसलें, पयलीं प्रत्येकाक असो टायम मेळटालो तसो हें करताले येताले, पण आतां ह्या गांवाक लागून प्रत्येकान असो टायम काडून येता आनी ह्या
गेली 7-8 वर्सां हांगासर ह्या देवीच्या प्रांगणात खुबशीं कामां बरे तरेन जाल्लीं आसा. तेन्ना आमी कितें करताले गांवान कितें दुयेंत जाले लोक कोंकणी जाले कितें मरण लागले आनी कितें जालें सगळ्या गांवांत मिटींग आपोवप आनी मागीर ती ठरप जाणा आनी ठरप म्हणजे कितें आहा कितें करया तेन्ना नवचंडीचें व्हडलें कोणाचें हें नासलें तुका भटान कितें भटाक हाडप तांकां विचारप आनी कशें कितें करया केलें जाल्यार बरें गांवांक लागून तर भटान सांगप मागीर तें नवचंडी करा आनी कितें करा तेन्ना हें बी आसलें खंयचें हें बी बांदलेलें नासलें हें नासलें माठो फक्त माठवान हें बांदलेलें नासलें ओके तेन्नासून सांगता तुका आनी ते अंदाज कितले 1900 कितले अंदाज कितले आसतले अंदाज जाले मरे अंदाज 55 आमचे जातले म्हणजे त्या पयलीं केल्या जाणा पूण तो उगडच ना म्हाका 55 स्टार्ट केले आमी आनी ते सगळे हे करा बरे सगळ्या गांवाचे पयशे आनी भरपूर गर्दी जातली आनी ताचो माठो तेन्ना हो मथुराबा हो माठो आनी थंयसर हांगा केला टुर्नामेंट हांगा आनी नाटक बिटक काडप आनी हें करप आनी त्यो मोठ्या व्हडल्या हितून जाताली. आज 13 मार्च आमची शांतादुर्गा देवीचो आज नवचंडी उत्सव. गेली 26 वर्सां हो नवचंडी उत्सव हांगा पेळगांवांत मनयल्लो वयता. हें अंदूचें 27वें वर्स. आमचें अशें आयकपाक येता की कांय वर्सां पयलीं म्हणजे 27 वर्सां पयलीं ह्या गांवांत अशी रोगराई पसरली, गांवांतली गोरवां बिरवां मरपाक लागली. तेन्ना मागीर थोड्या गांवांतल्या म्हणजे युवक अशा मंडळांनी फुडें येवन विचार केलो की देवीच्या चरणा कडेन एक नवचंडी सुरवात करची आनी ती नवचंडी पयल्या वर्सा केल्या नंतर ही जी रोगराई आसली पळय जनावरां जी मरताली ती आटोक्यान येयली, रोगराई कमी जाली, जनावरां जी आसली पळय ती मरपाची बंद जाली. तेच्या नंतर ह्या गांवाच्या लोकांचो देवीचेर असो विश्वास बसलो बाबा नवचंडी केल्ल्या नंतर ह्या गांवांक बरें फळ मेळ्ळें अशें म्हणून. तेच्या नंतर हो सातत्यान नवचंडीचो कार्यक्रम आसा तो आज 27 वर्सां चलत आसा. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकर. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 4 दिसांक राज्यांत हवामान सुकें उरतलें जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस जातलें. हवामान खात्याच्या अहवाला प्रमाण आनीक 3 दिसांनी तापमानान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो. 12 आनी 13 तारखेक थोड्या वाठारांनी दव आनी धुकें पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या 48 वरांत सांजवेळार कुपां धाडच्या पयलीं सकाळीं आनी दनपारच्या सुरवातेक मळब नितळ आसतलें. आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच शिटकावणी ना. 13, 14, 15 आनी 16 वेर हवामान उरतलें सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. दिसभर मळब नितळ, उपरांत सांजे धाडटली कुपां. 13 आनी 14 वेर कांय सुवातांनी दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.